दिल्ली पावतकूच गोंय पुलिसांनी घेतलो लुथरा भावांचो ताबो बुधवारा गोंयांत उपरांत फुडली कारवाय. अणजुणेचे क्लारा सालूत मयान बीच क्लब सील हटफडे अग्निकांडा उपरांत एन्फोर्समेंट आणि मॉनिटरिंग कमिटीची बेकायदेशीर आस्थापनाचेर कारवाय सुरूच. आदलो मुखेल सचिवाच्या बंगल्याच्या केसीत निकाल दितना जीसीझेडएमएन कागाळ करपी ट्रोजनाक सुनावणेक आफोवंकूच ना. केस भायर आयली, निर्णायक एनजीटी मुखार आव्हान. सोमारा मध्यराती गायब जाल्ले तळपण काणकोणचे नुस्तेकार सापडले. अंकोला डिझल कमी पडिल्ल्यान शिरकले दर्यांत. खावपाक योग्य नाशिल्ले नुस्तें ट्रान्सपोर्ट करतले आड कोंकण रेल्वे पुलिसांचो तपास. रेल्वे धरून पुलीस स्टेशना मुखार खंय नुस्त्याची घाण. फ्रेंडली फायट अर्थहीन मतदारां वांगडा खेळटात. वेंचणुके दिसा बुथार बसपा काँग्रेसी कडेन नात मनीस. ऐन वेळार युतीक अर्थ ना. अमित पालेकार हेड ऑन. म्हापशें नुस्तें बाजाराची स्थिती सुदारना जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्साचें उदक आनी लायट उडयतले कातरून. शार भलायकी केंद्राची पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक शिडकावणी. वेंचणुके दिसाच गोंय विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीची वेंचणूक धुकल्ली फुडें. एबीव्हीपी एनएसयूआयन काडलो मोर्चा. कोर्टान घालतले पीआयएल एनएसयूआयची शिडकावणी. ऑस्ट्रेलियांत ज्यूचेर हल्लो करपी एक दहशतवादी मूळ भारतांतलो 2022 वर्सा केल्लो निमणो भारत दौरो तपासांत उक्ताडार. अमेरिकेतलो उद्योगपती जेफ्री एप्स्टीन प्रकरणात कागदपत्रांचेर भारतांतल्या 2 सध्याचे खासदार, एक आदल्या खासदाराचो समावेश. महाराष्ट्राचो आदलो मुखेलमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणाचो आरोप.